वाडट्या डेंग्यूच्या फाटभुंयेर कळंगूट पंचायतीन डेंग्यूची चाचणी करपाक सुरवात केल्या। कळंगूट पंचायतीन 4 गांवांचो आस्पाव आसा। हाका लागून डेंग्यूची चाचणी करपाक लोकांक वरांची वरां लायनींनी रावचें पडटा। दुयेंतीक वेळार उपचार मेळचे ह्या हेतान कळंगूट पंचायतीन हो उपक्रम चालीक लायला। हेल्थ ऑफिसर आसा ती दिक्षा दिवकार म्हणून, सो ती हांगा कन्सल्टींग करता आनी कन्सल्टींग केल्या उपरांत आमी ही जी कितें वखदां आहा ती तांकां फुकट दिता आनी इवन इलेक्ट्रोल बसून दिता आनी आमी लोकांक सांगलेलें आहा जाता तितलें उदक पिया, जाता तें आडसराचें उदक पिया, ज्युसीस पिया, हे सगळें सांगता आमी तांकां धाडटा। आनी कितें तरी कन्सल्टेशन आमी सॅटर्डेला संडे हांगासर ना जाल्यार आमी तेंच्या घरा धाडटा ताका, ते पेशंटाक तेंच्या घरा खोबरा वाडो ना जाल्यार कितें जातलें आमकां आयज दोतोर ना म्हणटलें आनी पंचायत बंद आहा, कांय करूंक जायना। सो तितूर आमी बरयल्लें आहा आनी तेंच्या घरा वचात, इट वील बी एडीड इन द पंचायत रिकॉर्ड्स म्हणून ते रिकॉर्ड आमकां मेळटा सगळे। इतलीं वखदां जरी आमी लोकांक दिल्या कोणाच्या पासत आमकां आमची सेफ्टी जाय, आमच्या लोकांची सेफ्टी जाय आमकां। आनी आमकां हेल्थ ऑफिसर हेल्थ सेंटर वचत जाल्यार वरांची वरां लायनीक रावचें पडटा, बिकॉज वन हेल्थ सेंटर इज केटरिंग टू 4 or 5 villages. We are doing our level, what's happening? तुम्ही थंय विजीट केन्ना करूंक ना Where? कळंगूट पंचायत Colombo Panchayat, we have a sub-center on the first floor. So our workers are over there. सो त्यांचे म्हणणे असं की फक्त इम्युनायझेशन जे प्रोग्राम असतात तेच जाता, म्हणजे त्यांच्यानी जसे फ्री कॅम्प दवरलेले असतात तशाच प्रमाणे तुमचे कडल्यान तांकां काय मेळना अशें We are testing. We have a whole full-fledged laboratory in our hospital, which is catering to Kalangut, Kandoli, Nerul, Reis Magos, and Arpora. Their lab is managing all the patients. So all